नमस्कार, हांव प्रज्योत गांवकर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स शिरोडा ब्लॉक सेक्रेटरी। आणि काल आम्ही जो व्हिडिओ काढलेलो हांगासरूच बेतोडे आमी उबे आशिल्ले, जी विक्रॉम्पटन कंपनी आसा तेजे फुडल्यान। आणि तुम्ही हे काल सगळे खड्डे जे आसा रस्त्यार तुमकां आमी सगळे दाखयल्ले काल कशे तरेन हो रस्तो आशिल्लो तो। तर तेच्या नंतर आमी PWDक अप्रोच केलो आणि आमकां PWD कडल्यान सद्या ही जे आसा तेंचे कडल्यान आमकां एश्युरन्स मेळ्ळो आसा की चवथी पयली हे सोलिंग तशेंच जेटपॅचर घेवन पॅचीस मारप काम कंप्लीट करता म्हणून। सो त्या आदाराचेर आमी सद्या चाललेले आसात। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर कशे तरेन काम चालू आसा ते। माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता हांगासर काल खूब खड्डे आशिल्ले आणि त्याचं सकाळच्यान काम तेंचे चालू आसा। तेजे नंतर फुडें तुमकां दाखयता हो 2 किलोमिटराचो स्ट्रेच, 2 ते 3 किलोमीटर फ्रॉम बेतोडा बायपास जंक्शन ते इंडस्ट्रीज फूल रस्तो काबार जाल्लो आशिल्लो। आणि हेजेर आमी काल स्टँड घेतलो की हे काम आमी करून घेतलेत म्हणून सरकारा कडल्यान। सो आमी हे इकडे उलयले आणि ते आमकां काम जाता तशें आमी करून दिता, फक्त वत आसचें म्हणून। वताचेर जेटपॅचर सारकें चलता म्हणटकीर तेजेर काम करता म्हणून। सद्या वत पडलेलें आसा आणि वत ही संद घेवन म्हाका दिसता तेणी काम करून घेवचें। आणि शिरोडेची जनता जेंकां सुभाष शिरोडकरान सामके बेतोडेचे जनतेक ह्या दुर्लक्ष केल्लें आसा ह्या लोकांचेर, ह्या सरकारान तशेंच सुभाष शिरोडकरान, जाल्यार आशा म्हणटा ती आतां फक्त PWDचेर काम चालू जाल्लें आसा आणि कंप्लीट करतले अशी आशा धरता आमी। तुम्ही हांगासर म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हांगासर रोड रोलर चालू आसा फाटल्यान। लोकांकूय सांगूंक सोदता हांव की ही कामां जी आसा ही ह्या आमदाराच्या आशेर रावन ही कामां जावपाना। तर लोकांनी फुडें सरोन आपूण स्टँड घेवचो पडटलो की हे रस्ते जातले म्हणून। सध्या तेंचे सोलिंग चालू आसा हांगासर। तसोच हो अंडरग्राउंड केबलिंगा लागूनय थोडो रस्तो एक सायड जी खणलेली, तेजेर नंतर सोलिंग करून तेणी रस्तो केल्लो, बट तो परत गेलो रस्तो। आता ती जी फोंडकूल आसा थोडी ती फील करता ते 2-3 किलोमीटर सगळो रस्तो काबार जाल्लो। आता तुम्ही म्हाका सांगात की एक लोकप्रतिनिधी सुभाष शिरोडकर हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार शिरोडा, जाल्यार आमी जेन्ना RGP आवाज काढून जर हे काम जाता जाल्यार सुभाष शिरोडकरा कडेन जायना काय ही कामां करून घेवपाक? 10 वर्सां जाली तो ही रस्ते अशे ह्या रस्त्यांचेर लोक भोंवता, जाल्यार सुभाष शिरोडकरा कडेन इतलेंय जायना की ही बारीकशें काम हे सोलिंग करून हांगासर एक हॉटमिक्स रस्तो करचो म्हणून। कारण की आमी तेका परत कितलीशीं वर्सां जाली, 2022तल्यान तरी हांव तरी 2022तल्यान 22, 23, 24, 25 4 वर्सां जाली आमी कंटिन्युअस ग्रामसभेक हो प्रश्न मांडला, परत रिमाइंडर धाडले प्रत्येक फावट कॉपी टाय स्पेशली सांगले की कॉपी टू सुभाष शिरोडकर करचे म्हणून। कारण की एका हेजे नजरेन हे येना आणि तेजे नजरेन हे पडचे म्हणून तो बेतोडान येना आसतलो, नातर तेका एक मोठ्या मोठ्या गाडयेन भोंवता तेका हे खड्डे लागना आसतले। म्हणटकीर तेका प्रत्येक फावट आमी याद करून दिली की बाबा हे काम कर कर कर, कित्याक आमीच न्ही तुजे कार्यकर्ते सुद्दां हे रस्त्यान वयता, सो लोकांक हो जो त्रास जाता हे आमदाराक मात पडलेलें ना हेजे, ही गोष्ट कोण फायनली आमी हेजेर म्हणल्यार स्टँड घेवचो आणि हे काम करून घेवचें। कारण की 4-5 दीस उरल्यात चवथीक आणि हे परिस्थितीन कशें लोकांनी ट्रॅव्हल करप ह्या रस्त्या वयल्यान। सध्या PWDच्या इन्शुरन्सान हे काम स्टार्ट जाल्लें आसा आणि जाता तितले बेगीन जे AE आसात मानन शेट तेणी एश्युरन्स दिल्लो आसा की हे काम बेगिनात बेगीन करून घेता म्हणून। सो तांकां थँक्यू म्हणटा हांव। आणि हे सरकाराचेर आमकां विश्वास ना आणि लोकांनी दवरचोय न्ही BJP सरकाराचेर आणि हे सुभाष शिरोडकराचेर। देव बरें करूं।